टोनी डायस. आयची गेम तुका कशी लागली? आयची गेम बरी गेली. बॉल पोझिशन बरें जालें आमगेलें, तेका आमगे स्कोर जाले. आनी कितें बरें जावंक शकता आनी कितले गोल जावंक शकता? मिस चान्सीस जाले ते मिस चान्सीस जाले आमगेले. वन टच गेम जालो पूण पयले हेज्यान वन टच खेळ्ळें जाल्यार आनी चड स्कोर जाताले. तुमचे फ्युचर्स तुजो भुरगे दुसरे आसात न्ही, तांकां तूं कितें सांगूंक शकता फ्युचर? तांकां सांगूंक सोदता ते फकत मोबायल घेवन आसतात, हेडो ह्या म्हळ्यार लॉजतात मोचे घालून. तांगाचो हिंगा चोयत आतां पळयतात ते चोय ट्रॉफी मेळ्ळ्या फाल्यां तुमकांय मेळटले. पूण हेडो येवपा जाय तेका. ओके. तुका इंटरविलेज खेळोंक बरें लागता ओपन खेळोंक बरें लागता? कितें सिस्टम बरो? इंटरव्यूले खेळपाक उमेद येता गोंय सगळ्यात. कितें कारण कितें? कित्याक कारण सगळे गांवचे सगळे प्लेयर एकामेकाक वळखतात आनी गेम बरी जाता आनी उमेद येता विलेजी खेळप. फुटसाल लायक जायना तुका? फुटसाल लायक जाय कित्याक लायक? जाता पूण इंटरव्यूले खेळपाक चड लायक जाता. कित्याचेर गेम बऱ्यो जाता? फुटसालान गेम बऱ्यो जाता इंटरव्यूलेची गेम इंटरविलेज? बरी जाता कारण कितें? कारण ग्रावंड व्हडलो आहा आनी तुज्यान सगळे प्लेयर यंगस्टर प्लेयर मेळटाय, तांकां फ्युचर आहा. गेम बरो खेळटा जाल्यार ओपोनंट इंटरव्यूले खेळटा जाल्यार जायतो लोक येता चोवपाक. सो तांकां यंगस्टरांक चान्स पडटा, कोच बस येताय चोवपाक. ताका लागून इंटरव्यूलेज इट्स अ गूड. थँक्यू. SFX Kawarshed versus Batoro United. फाल्यांच्या दिसा दुसरे क्वार्टर फायनल जातून भेटतात SFX स्पोर्ट्स क्लब कामाशेत वर्सेस बातरो युनायटेड. दिसतूच 5 वाजता. सगळ्यांक तुमकां मॅच पळोवंक स्पोर्टिंग क्लब विराबड